हायकोर्टाचे जुईजाक बरयल्ल्या पत्रात आयरिशान म्हळा ते प्रमाण विधानसभेचे क्वेश्चन हाऊसात येवचे पयलींच लीक केले म्हूण विधानसभेत काशीनाथ शेट्टी आड हक्कभंगाचो विशय आयिल्लो. इलेक्ट्रिसिटी खात्याचो सरकारी इंजिनियर आशिल्ल्या काशीनाथ शेट्येचे गैरवर्तवणुकीक लागून ताचेर एक्शन जावंक जाय म्हूण विधानसभेत चर्चाय जाल्ली. शेट्येच्या खात्यांतली सेवा आनी लिवांची सिनियर ऑफिसरां वरवीं चवकशी करपाचें थारिल्लें, मात अजून मेरेन कांयच जाल्लें ना म्हूण आयरिशान याचिकेंत हायकोर्टाक सांगलां. In fact, I have in my letter drawn the attention of the Honorable Bombay High Court at Goa that this whole issue was discussed in the last session of the Goa Legislative Assembly on the 4th of August, and the Honorable Chief Minister Manohar Parrikar had promised the Legislative Assembly that action against Kashinath Shetty would be taken within 8 days. Now, in my letter, I pointed out maybe the authorities are not ready to act. काशीनाथ शेट्ये लायटीच्या खात्याचो जेई. ताची म्हयन्याची येणावळ सादारण 50,000. मात शेट्ये ड्युटेर कमी आनी चडसो खंय कोर्टांनीच आसता. आरटीआय आनी पिटिशनां घालून लोकांक ब्लॅकमेल करून खंय शेट्येन बेहिशोबी पयसो केला. आपले पत्रांत ताणें तशे आरोप केल्यात. शेट्येचेर पुलीस, व्हिजिलन्स आनी चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियरा वरवीं कारवाय करपाक निर्देश दिवचे म्हूण आयरिशान हायकोर्टाक बरयला. आयरिशाच्या आरोपांचेर आमी काशीनाथ शेट्येक गांठलो. तो म्हणटा आपल्याक अजून पिटिशनाची कॉपी मेळूना, नोटीसूय मेळूना. आयरिशाच्या आरोपाचेर सध्या उलोवंक शकना. He is a government servant, not going to work, being paid around 50,000 a month and masquerading in the various courts as a social activist. I have also in my letter said that there needs to be a probe as to how Kashinath Shetty has amassed so much of disproportionate assets despite his salary being only 50,000 a month. So there needs to be a probe as to how he has amassed so many crores worth of property, because it is alleged that Kashinath Shetty has been blackmailing people, filing RTI applications and filing petitions to extort money from people. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.